नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. कारवार बाजारात पावसाच्या प्रभावान जनभीड कमी. कारवारच्या ग्रामीण भागात येऊ लागला जंगली प्राणी गावात. हुवाराच्या बचावाक पुजगिरी न्हंय काठार गांववाल्याचो उपक्रम. गोरवा चरो व्हरतना गोरू राखण्याचेर आशोलान केलो हल्लो. भारी वाहन संचार रस्त्यावर बंद करची ग्रामस्थांची मागणी. कारवारात पेट्रोल दरवाढीचो काँग्रेस प्रमुखातर्फे निषेध. आतपळ्या सविस्तर खबरो. कारवार बाजारात आज पावसाच्या प्रभावान जनभीड कमी. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आयच्यान लॉकडाऊन 7 दिवस विस्तार केला. 21 जून पर्यंत जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करूक सकाळी 8 ते दनपारा 2 पर्यंत परवानगी दिला. हॉटेलां, रेस्टॉरंट, बार हेमका पार्सलाक अनुमती दिला. शनिवार आयतवार वीकेंड पयलींच्या सारखी संपूर्ण बंद उरतले. जून 21 पर्यंत रात्री 9 ते सकाळी 6 पर्यंत नाईट कर्फ्यू चालू उरतली. हो आदेश जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगील नेमी दिला. जाल्यार सदाच्या प्रमाणे सकाळी 8 ते 2 पर्यंत कारवार शहरात जावची गर्दी आज वेगळ्याच तरेन दिसताली. रस्त्यार सामसूम पावसाचो जोरदार तडाखो. बाजारात पळयला संपूर्ण लॉकडाऊन काय कितें असो भास जातालो. रात्री सुरू झालेल्या पावसान जनजीवन अस्तव्यस्त झाले. आज दिवसभर पावसाची हजेरी चालू आशिल्ली. या लॉकडाऊनाच्या काळात अशी बाजारात गर्दी कमी आशिल्ली पहिलेच खेपे दिसून येयली. सध्या उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना पॉझिटिव्हची संख्या कमी जातीर आसा. अशेच लोकांक नियम आणि अंतर पाळल्यार कोरोनाचो नायनाट जातलो हितून संशय ना अशें तज्ञांचें मत आसा. अर्धवट अवस्थेत आशिल्लो बेळगाव गोवा महामार्ग रामनगर ते अनमोड दरम्यान गेल्या थोड्या दिवसाकडे पुराय प्रमाणात चिखलान बुडील आशिल्लो. त्याका लागून पयले पावसात गोवा मार्ग बंद पडची शक्यता निर्माण जाल्ली. त्यावेळार या रस्त्यार जड वाहन अडकल्यान रस्तो पूर्णतः बंद आशिल्लो. पण स्थानिकान JCBच्या सहाय्यान दुरुस्तीकरण तात्पुरतो सुरू केलो. मोठमोठे खड्डे आणि तुतूर पावसाचे उदक साचिल्ल्यान रस्त्यार तळ्याचे स्वरूप येईल आशिल्ले. त्याका लागून वाहन चालकाक उदक आणि चिखल हाचो अंदाज येते नाशिल्ल्या कारणान वाहन चिखलाक अडकताली आणि अपघात जावचो संबंध निर्माण जालो. गेल्या वर्सात पावसात अशीच परिस्थिती निर्माण जाल्ली आणि ह्या वर्सात बीन तीच परिस्थिती आता निर्माण जाल्ली आसा. त्याका लागून स्थानिकाक आणि प्रवाशाक भरपूर त्रास जातालो आणि ह्या पावसामुळे रामनगर आणि अनमोड महामार्गाची पूर्णपणे दुर्दशा झाली आसा. आज विधान परिषद सदस्य SL घोटणेकर हेमी पाहणी करून अर्धवट रस्त्या लागून स्थानिकांक कसो फटको बसता हे प्रत्यक्षात अनुभवले. दरम्यान ह्या वेळार अनमोड, जळकट्टी, देवळी हांच्या नागरिकांन पावसाळ्यात ह्या रस्त्यार अवजड वाहनां बंद करूं जाय अशी मागणी केली. ह्या वेळार उद्योगपती प्रसन्ना घोटगे व अन्य उपस्थित आशिल्ले. कारवारच्या ग्रामीण भागात येऊ लागला जंगली प्राणी गावात. कारवार हो एक सैमान नटिलो परिसर. काळी न्हंयच्या तीरार डोंगर आणि हिरव्यागार हिरवळी नटिल्ल्या कारवारात कदरा ते कारवार प्रादेशिक भागात 3/4 भाग रान म्हणून हरकत ना. या भागातल्या लोकांलो मुख्य धंदो म्हळ्यार शेतकी. या रैत परिवाराकडेन जास्तीत जास्त लोकांकडेन गोरव आसात. सध्या रैतावी धंदो करूक कामगार मेळना जावन हो धंदो कारवार तालुक्यात जरा कमी जातीर गेला. जास्तीत जास्त लोक आपल्या पोटा पाण्यासाठी गांव सोडून शहरात वचू लागलात आणि कुळवाडी धंदो फक्त बोटार मोच इतलेच कोणी करतात. पण हल्ली कारवारात रानवटी भागाच्या लागी आशिल्ल्या गावात पाळीव जनावरां रातोरात ना जावची घटना खूप घडू लागलात. कारण रानात आशिल्ले वाघासारखे हिंस्र प्राणी रानात तेमगेलो आहार मेळून जावन गावाकडे येऊन सुरुवात केलात आणि घरच्या पाळीव जनावरांक आपले भक्ष बनयतात.
अशीच घटना कारवारच्या भागाभागात घडते आसात. आज सकाळी हळगा बोळशिट्टा अगळी हिंगा सकाळी पाराक 5:15 वाजताना विनोद कुवाळेकर हेमगेल्या घरा लागींच्या गोठ्यात वासरान बो मारिल्लो आवाज येयलो म्हूण लायट पेटोवन भायर येतपर्यंत एक वाघ गोठ्यांतल्यान धांवन वयतना दिसलो. तो वाघ तेमगेल्या वासराक खावू येयलो. हेमगेल्या जागेर तो धांवन रानात गेलो पण वासूर जखमी जाले. ही खबर अरण्य खात्याक कळयली पण अरण्य अधिकारी म्हणटात गोरवां मरण जाली म्हण डॉक्टराले सर्टिफिकेट मेळ्ळ्यारच कितें परिहार मेळूं शकतले म्हणटात. शुक्रवारा अशीच एक गजाल अस्नोटीत घडली. शुक्रवार दिसा अस्नोटी पिंपळगिरी हिंगा श्याम गोवेकर हेमगेल्या मालकेची गाय वाघान झडप मारून 80% जखमी जाला. 15 दिवसां पयलीं भगतवाड्यार शांताराम भगतवाडा हेमगेली 2 गायी वाघान जिवांशी मारली. कित्येक जाणांनी पाळीव कुत्रे व्हयले. केरवडी ग्रामांत तर पेटे होर्ण खाली जाले. आशिल्ल्या पेट्याक रात्री घरात घालून दवरच पडटा. पण अशा गोष्टीचेर अरण्य खातें मौन पाळता. हेजेर कांयच दखल घेना. सगळ्या त्रस्त जाल्ल्या त्या ग्रामस्थांनी एकच म्हणणें आसा की गोरवां मेल्ल्यानंतर 500 आणि 700 रुपये परिहार दिवचेपेक्षा त्या गांवांत येवच्या वागटाली योग्य बंदोबस्त करा. कारण हे वाघ गांवांत सावध मेळना जाल्यार भविष्यात लोकांचेर हल्लो करून लोकांक जिवा जास्त कमी जावूं शकता. संबंधीत अधिकाऱ्यान या हिंस्र प्राण्याक जनवस्तीत येवचे बंदी करची अशें कठोर क्रम घेवूं जाय अशें ग्रामस्थ म्हणटात. जनावरांक मारचो कायद्यान गुन्ह आसा पण कदाचित गोरू खावूक वागूट येता म्हूण गोठ्याच्या दारा कडेन प्राण्याक धरतो पास घालून दवरल्यार तेतूंत तो प्राणी मेल्यार हेच अरण्य खातें गप रावतले असो प्रश्न नागरीक करतात. तेमी दिवच्या 500 आणि 700 रुपयांनी ही गोरवां मातयेत पूर्ण घालूं सुद्दां खर्च पावना. अशी परिस्थितीत कितें निर्णय घेवचो तो अरण्य खात्यान घेवचो आणि सार्वजनिकाक स्पश्ट सांगचे ह्या हिंस्र अरण्य प्राण्यांनी बंदोबस्त करूं जाता काय ना. करचो जाल्यार केन्ना करतले की लोकांचेर हल्लो करता पर्यंत वाट पळयतले अशें दुखीत नागरिकान आपलो रोष व्यक्त केलो. हेजेर अरण्य खातें कितें उपाय करतले ते सार्वजनिकांनी लक्ष लागून आसा. आता सुमार वखदान घेवन वासा पुरा तेका फण उडयले भरगून घेवन ह्या सायडीन भरी गेले हांगा भरी गेले ह्या सायडीन भरी गेले पळय सुजोवन पडला हांगा पुरा मान मुखार दाखय सारके दाखय मुखार हे पळय पुरा नळी फोण काडली. फोण हे पळय तोंड सुजोवन गेले वासा पुरा रगत व्हांवताले. हांवन घेवन पुरा हास पडिल्ले. फॉरेस्टरा सांगला फॉरेस्टर कोण केअर करना. कितले पटी जाले 2 पटी पयलीं पेटे हेले वासरे हेल्ली राडावन थोडे मारना. फोटो म्हणटात हाड दाखया म्हणून घेवन हाड घ्या परिहार करना. हांव परिहार नाका वागाकूच मान पयलीं पयस व्हरा अशें करून जालां. आमी घर पसून कितें फायदो पयलीं काम ना धंदो घर पसून आमी जेवण करता कितें तर मेळटा म्हणून घेवन तें शेण म्हणल्यार शेतां घालून तशें म्हणून घेवन इतलें सांगूंक शकता. मात तुमी लक्ष दिया आनी ते वागा पाहिजे. मागीर फाल्यां मागीर आमी कितें केलें म्हणल्यार तुमी मागीर आमकां भितर घालतले. पयलीं तुमकां सांगता. हुंवाराच्या बचावाक पुजगेरी न्हंय कांठार सामुहीक उपक्रम. गेले 2 दिवस अंकोला तालुक्यात भरपूर पावस पडटी आसा. तेका लागून पुजगेरी न्हंयच्या उदकाक वाड जाल्यान आजूबाजूच्या गांवांक धोका निर्माण जावंक शकता. तेजेर उपाय म्हण न्हंय बाजून आशिल्ल्या ग्रामस्थान एकत्र येवन न्हंयचें उदक समुद्रांत वचीसाठी वाट करून दिली. प्रत्येक वर्साक पावसाळो सुरू जाताच न्हंयचें उदक समुद्रांत वचूंक वाट करसाठी गांवचे लोक सामुहीक रित्या काम करतात. ज्येश्ठाल्या मार्गदर्शना सकयल सुमार 100 युवक या उपक्रमात सहभागी जातात. भरती वेळार समुद्राची पाळा न्हंयच्या काठार आदळतात पण न्हंयत उदकाचो प्रवाह कमी उरता. पण मे म्हयन्याच्या अखेर भरती वेळार पाळ येवन वाळूची ढीग तयार जातात. तेका लागून उदकाचो प्रवाह जोरान समुद्रात वचना. बुबरुदा वाडीत तलाव भरिल्ल्यान आजूबाजूच्या घरात उदक वयता व भयाचें वातावरण निर्माण जाता. या न्हंयच्या आजूबाजूच्या 4 ग्रामपंचायत क्षेत्रांतल्या 8 गांवांक न्हंयच्या उदकाचो धोका निर्माण जाता. कारवारात पेट्रोल दरवाढीचो काँग्रेस प्रमुखातर्फे निषेध. कारवारात पेट्रोल दर 100 रुपये किंमत पार केली म्हण काँग्रेस पक्षा वतीन पेट्रोल दरवाढीचो निषेध म्हण शहराच्या सुभाष सर्कला बाजूच्या पेट्रोल पंपार पेट्रोल 100 नॉट आउट खेळ अजूनही चलता अशी बॅनर घेऊन सरकाराविरुद्ध घोषणा दिली. 2014च्यान 2021 पर्यंत प्रधानी मोदी हेमगेल्या नेतृत्वात पेट्रोलाबरोबर इतर जीवनावश्यक वस्तूची किंमत मळबाक तेकला. हेजो विरोध करून ही किंमत कमी करू जाय असे विधान परिषद सदस्य काँग्रेस प्रमुख BK हरिप्रसाद हेमगे नेतृत्वात आंदोलन केले. या सरकाराक गरिबाचे काहीच पडिल्ल ना. हेचपेक्षा या सरकाराच्यान काय जायना अशी टीका तेमी या आंदोलनात केली. या आंदोलनात KPCC पदाधिकारी, जिल्हा काँग्रेस पदाधिकारी, जिल्हाध्यक्ष भीमण्णा नायक, माजी शासक सतीश सैल हे हजर आशिल्ले.
ಕೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲೇಬೇಕು ಇಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಬಡವರ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಏರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. गरवा चोरवू वरताना अश्वलान केलो हल्लो. गरवा चोरवू गेल्ल्या व्यक्तीचेर पणसा झाडाचेर बशिल्ल्या अश्वलान हल्लो केलो. या हल्ल्यात जोड्या तालुक्यातल्या बाजार कोनांग ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या विरल गावच्या सोमाशंकर गावडा वय 55 हो गंभीर जखमी जालो. तेमचेर बेळगाव हांच्या विजया हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसा. अश्वलान हल्लो केलो तेन्ना त्या जाग्यार आनी एक युवक आशिल्लो. ही घटना तेमी पळयताच गांवकार्याक वचून सांगले. ताजे नंतर वन विभागाच्या सहकार्यान सोमा गावडा हेमकां केसर रोग हांच्या आरोग्य केंद्रात दाखल केले. नंतर तेमकां बेळगाव हांच्या विजया हॉस्पिटलात दाखल केले. आता थंय तेंगेले उपचार चालू आसात. या जखमी जाल्ल्या व्यक्तीक योग्य नुकसान भरपाई दितले अशें वन अधिकारी S.S. कंटीमळ हेमी सांगले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 200 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. कारवार 28, अंकोला 14, कुमटा 41, होन्नावर 36, भटकळ 16, शिरशी 28, सिद्धापूर 3, येल्लापूर 8, मुणगूड 12, हळयाळ 9 आणि जोयडा 5 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तशेंच 375 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 31, अंकोला 32, कुमटा 47, होन्नावर 53, भटकळ 19, शिरशी 83, सिद्धापूर 11, येल्लापूर 29, मुणगूड 11, हळयाळ 30 आणि जोयडा 29 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 49,958 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तशेंच 46,986 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 2,303 कोरोना रुग्ण उपचार घेती आसात. तातूंत भितर 231 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 2,072 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेती आसात. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात होन्नावरात 1 कोरोना रुग्णालय मरण जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 669 कोरोना रुग्णालय मरण जाले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.